आसूं हांगा हॉस्पिटल आसून फायदो त्याचो कांयच जायना. सो आमी सरकाराचेर दबाव हाडपाक प्रयत्न करतले की हांगा हॉस्पिटलाची सुविधा दियात, ॲम्ब्युलन्स फॅसिलिटी सारकी ना, 108ची फॅसिलिटी सारकी ना. त्या खातीर हांगसरले जे लोकल आमदार आनी हेल्थ मिनिस्टर आसा म्हाका दिसता तेणी चड लक्ष दिवपाचें हांगा गरज आसा. 2 नंबर वॉर्डांत जी हिंदू स्मशानभूमी आसा तेजी परिस्थिती तुमकां खबर आसतली, हांगा येवन सांगपाची अशी गरज ना. सो म्हाका दिसता थंय लोकांक स्मशान म्हणजे अंतीम जो हें जाता कोणा मनशाचो तेन्ना तरी ताका थंय सुशेगाद वचपाक आमी वेवस्था आसपाक जाय, ती वेवस्था हांगा ना. सो ओवरऑल हें पळयलें जाल्यार सगळ्या लोकांक सगळे त्रस्त आसात. मायनिंगा खातीर हांगा मार्केट बसलेलें आसा, त्या खातीर सगळे दुकानवाले बोवाळ मारता की हांगा धंदो सारको कांयच ना. आनी ह्या सरकारान 2012 साकून मायनिंग बंद केला आनी फक्त आश्वासनाचेर आश्वासनां मेळत रावल्यां की तेजे नंतर स्टार्ट करतले आनी आतां 2018 पावल्यात. सुप्रीम कोर्टाची परत ऑर्डर येयल्याक सरकारान कांयच स्टेप्स घेवना. सरकार सारको न्हिदोन रावला मायनिंगाचे हेजेर आनी फक्त फटीची आश्वासनां दित रावल्याक. अजुनूय ते आश्वासन दित रावतले कांय परत 2019ची पार्लमेंट इलेक्शना कडेन लोकांक सांगतले ते की आमी रोखडेच इलेक्शन जाले त्या बरोबर आमी रोखडेच स्टार्ट करतलो म्हणून तांकां शकता. त्या खातीर म्हाका दिसता लोकां भितर जागृती जावपाची गरज आसा किंवा बीजेपीचे सरकार फक्त फोटोवपा खातीर आयिल्लो सरकार आसा. जी बारीक बारीक गरिबां खातीर आमची स्कीम केल्यो, दिगंबर कामत आमचो मुख्यमंत्री आसतना जावं तेजे पयलीं सगळे जे आमचे सरकार आशिल्लो त्यो स्किमी बंद केल्या. पायलटां खातीर आमी स्पेशल स्किमी आशिल्ल्यो आमच्यो, ज्यो भितर इन्शुरन्साच्यो आशिल्ल्यो, तांकां वेगळ्यो येवजणी आशिल्ल्यो त्यो बंद केल्या. फुलकारांक वेगळ्यो स्किमी आशिल्ल्यो त्यो बंद केल्या. सो बारीक लोकांच्यो ज्यो स्किमी आशिल्ल्यो सरकारान सगळ्यो कोलमटल्यात, बंद केल्ल्यो आसात. सो त्या खातीर ज्यो सोशल वेलफेअर स्किम्स आमी स्टार्ट केल्ल्यो त्यो खुबश्यो बंद करून लोकांक तेणी. सर, माझो एक क्वेश्चन आसा की आता जो हेल्थ मिनिस्टर जो आसा तो खंय तरी तुमचो काँग्रेसचोच MLA आशिल्लो आणि काँग्रेसचोच हेल्थ मिनिस्टर आशिल्लो आणि त्याचे वडील जे आसात पळय ते तुमच्या काँग्रेसचे ज्येष्ठ एक हे आसात, लिडर आसात. सो तुम्ही तांकां सांगून त्यांच्या मार्फत हे ज्यो समस्या आसात पळय त्यो सुटावळ करपा खातीर प्रयत्न करतले काय म्हणून या नमुना तुला गोवा आमी डायरेक्ट हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागणी करतले, कारण दोगूय वेगळे इंडिव्हिज्युअल आनी दोगांचे आयडियोलॉजिकल डिफरन्सीस सगळ्या लोकांक खबर आसा. पूण आमचो प्रताप सिंग राणे हो बाब सारको निश्ठावंत काँग्रेसमन आनी जेणे इतलीं वर्सां आमच्या काँग्रेस पार्टी आनी गोंयच्या विकासाक हातभार लायिल्लो आसा. तेजी कॉन्स्टिट्युन्सी वेगळी आसा. वाळपय कॉन्स्टिट्युन्सीच्या आमदाराचेर आमी दडपण हाडटले आनी हे जे ताणें प्रॉमिसीस केल्ल्यो इलेक्शना टायमार सगळ्यो त्यो निर्णयाक हाडपाक आनी लोकांक ज्यो असुविधा जातात तेजेर आमी तेजो प्रकाश उडपाक आमी यशस्वी जातले. नमन तुका गोंयकारा ह्या बॅनरा अंडर जे काँग्रेस गव्हर्मेंटान जे आता ऑलरेडी ऑलमोस्ट ऑल गोवा हे जे चालू केल्ले आसा त्याच धर्तरेचेर आज खंय तुमी वाळपय पावल्यात. तुम्ही साबार लोकांक मेळ्ळ्यात आणि ते प्रॉब्लेम्स आसात पळय ते प्रॉब्लेम तुम्ही ऐकल्यात. सो हाज्या बद्दल तुम्ही एज अ काँग्रेस पार्टी म्हणून कितें हें करतले? हांगा आमी वाळपय आयज आमचो नमन तुका गोंयकाराची प्रोग्राम आसा तो आमी वाळपय आयज आयले. आमी सगळे दुकानवाल्यांक नव्या बाजारांत भोंवले. हांगा खूब वेगळे वेगळे प्रश्न लोकांनी काडले. खास करून नुस्त्या बाजारांत तेंचो जो कंडिशन आसा ते लोक पडले बीन तो म्हाका दिसता मुन्सिपाल्टीन थंय लक्ष दिवन ते मार्केट रिपेर करपाची गरज आसा. लोकल रेग्युलर लायट सप्लाय, इलेक्ट्रिसिटी सप्लायचो प्रॉब्लम भयंकर आसा. वॉटर सप्लायचो उदकाचो पिवपाचो तो प्रॉब्लम वेगळो आसा. ह्या भायर जे फॉरेस्ट हें आसा पळय ट्रेनिंग स्कूल थंय पावसान जे उदकाचो प्रश्न गंभीर जाता. म्हाका दिसता तेजेर अजून सरकारान जाय तशें लक्ष दिलें ना. म्हाका दिसता ताबडतोब ते लक्ष करना. एक जर पावस एकदम पडलो जाल्यार थंय पुराची अशी परिस्थिती निर्माण जावन एक वेगळो प्रश्न उपस्थित जातलो. खूब टायम जालो ती तशेंच चालू आसा कारण ती ड्रेनेज सिस्टमूच ना सारकी. सो ते ड्रेनेज सिस्टम सारकी करपाक जाले कारण तो प्रश्न थंय सुट्टलो. हॉस्पिटल म्हणटा आमी आनी हे हेल्थ मिनिस्टराची ही कॉन्स्टिट्युएन्सी. ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हॉस्पिटलाक सुविधा सारक्यो ना. एक्सरेचे मशीन ना, सोनोग्राफी करपाची फॅसिलिटीज ना. सो ह्यो फॅसिलिटी म्हाका दिसता तेणी इलेक्शना टायमार सुद्दां प्रॉमीस केल्ले की पयले फावट लढले तेन्ना की
आमी सगळे हॉस्पिटलांची सुविधा आसतल्यो लेटस्ट आसतल्यो मॉडर्न फेसिलिटीज आसतल्यो त्यो मॉडर्न फेसिलिटी तर अजून सुद्दां आमकां हॉस्पिटलान दिश्टी पडना. की पहिले विश्वजित राणे हांगा काँग्रेसीचो वाळपय हो बाले किल्लो आसलो, पण आता विश्वजित राणे बीजेपीन गेला. सो तुमचे हांगा काँग्रेसीचे तुम्ही नवे नेतृत्व कोण तयार करतले, तुमचे टार्गेट कितें आनी तुमचे संघटन जे आहा ते वाळपय आता हेजे फुडें कशें काम करता आनी तुम्ही ते चालू केला काय? हांव तेच मेसेज घेवन आज वाळपय आयला. आमचो प्रत्येक जो कार्यकर्तो आसा तो काँग्रेसमॅन आसा वाळपयात, जो आमचो वोटर आसा, हांव तांकां सांगपाक गेला की आमी तुमचे बरोबर आसात. हांगा कोणूय येवं कोणूय वचो, काँग्रेस पक्ष वाळपय उबो जातलो परत. आमची पक्ष संघटना मजबूत जातली, आमची मेंबरशीप आमी आनी एग्रेसीव करतले, आनीक आमचे वॉर्ड कमिटीजूय रोखड्यो जातल्यो आनी तेजे नंतर आमी बूथ कमिटीचेर लक्ष दितले. कोणाक हांगा चिंता करपाची आनी भिवपाची कांयच गरज ना. आनी जंय खंय अन्याय जातलो कोणाचेर तेन्ना आमी खास तेजे बरोबर आमी उबे रावतले. तुमी कितें विचारपाक सोदता? Regarding the same, whether new faces will be given chance in Congress party leadership as a leader or as a president, त्याच्याबद्दल मातशें कितें उलोवंक शकता? मेसेज इज व्हेरी क्लियर. माझ्या अपॉइंटमेंटा नंतर आनी देशभर आमी नवीन चेहरे हाडटात, युवा फेसीस हाडटात. आयज आमी जे सगळे भुरगे मुखार सरल्यात गोंयभर, आनी म्हाजे बरोबर ते खुबशे आसात, सगळे तरणाटे आसात, आनी ते तरणाट्यान येवनूच ही येवजण आमी मुखार व्हेल्यात, जे येवजणी मार्फत आमी हांगा आयज पावल्ले आसात. सो खुबशे तरणाटे काँग्रेसीक एट्रॅक्ट जायत आसात. आमी मागणी करतात, आमचे जे कार्यकर्ते थोडे कुशीक आसात, ते कार्यकर्तो म्हणजे आमचो एक खामो, ते कार्यकर्त्यांक परत पक्षांक जोडपाचें आमचें काम आसा आनी त्या कामा खातीरच आमी आयज ही चळवळ गोंयभर केल्या आनी त्याच उद्देशान आमी आयज वाळपय आसा. सरकार स्थापनेचं कितें तुमचं हें आसा काय? सद्याक हांव सारको आमची पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते आमदार जनगण मण लोकांचे समस्या, लोकांची दुखणी आयकून घेवपाक आमी आयज गोंयभर भोंवतात. आमचो फोकस लोकांचेर आसा. लोक कितें सांगतात ते आमी जनरली आयकतात आनी लोकांक घेवन आमी मुखार वयतात. सद्या सरकार चलता, सरकार गोंयांक नाच. 100 दीस जावन गेले, गोंयचो मुख्यमंत्री ना, कॅबिनेट मिटींग ना. सो सरकार आसा म्हणप म्हणल्यार म्हाजी चूक जातली. सो सरकार अस्तित्वांकूच ना. तो लोक म्हणटात आमी जेन्ना केन्ना इलेक्शन जातली तेन्ना भरघोस मतांनी काँग्रेसीक परत सत्तेर हाडटले आनी काँग्रेसचो झेंडो विधानसभेर आसतलो. तुम्ही वाळपय वचून दाखया म्हणून वाळपय वचना, तेचेर तुम्ही आता वाळपय येयल्या, तुम्ही तांकां कितें रिएक्शन सांग, तुमची जाप कितें? ते पळय दत्तप्रसाद बी आसा, ते खंय तरी पत्रकां कोण तरी तांकां बरोवन दिता आनी ते फक्त वाचतात. सो ते आपूण जावन कांय सांगना, तांकां आदेश येता ऑफिसांतल्यान की आयज हें पत्रक आसा तें वाचपाचें, हेचेर तुजें नांव घालपाचें, तुजी सायन मारपाची. सो हांव दत्तप्रसाद नायकाक कित्याक ब्लेम करूं? तेजे फाटल्यान ज्यो तकल्यो आसात ते अशेंच पयलीं म्हणपाक लागले. पयलीं ताणें आमकां जवळ 6 फावटी तेणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें की आमची ही जी चळवळ आसा लोकां भितर वचपाची ती आडोवपाचो प्रयत्न केलो. 6 प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक पडले. आमी लोकां भितर भोंवतात, तुमी लोकां भितर भोंवात, तुमी आमच्यान बरो प्रोग्राम करात. आनी ते फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेता म्हणटा आमदाराले कॉन्स्टिट्युन्सी भोंवनात. मागीर आमी आमदाराले कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवले, मागीर म्हणटा ते वाळपय वचतात, आमी वाळपय आयले. सो आमी एक्शनान रिप्लाय करता, आमी उतरांनी रिप्लाय दिना. आमची जी चळवळ आसा, आमी चळवळ ही गोंयभर दवरलेली आसा आनी खंय तरी बीजेपी ह्या आमच्या मुवमेंटाक जेन्ना आमी लोकां फुडें पावता, लोक आमचे कडेन संवाद डायरेक्ट सांगतात, तेंचें पटन खंय तरी दुखलां आनी ते सोसून घेवपाक शकना.